मंत्री म्हणटा की आपण 30 डिसेंबर पर्यंत हॉटमिक्स कंप्लीट करतलो. हांव ताका इतलेंच सांगता की हायवेची कामां काडल्या जवळ जवळ 100 कोटीची जी हांव आसतना घातिल्लीं तीच कामां ताणें कंप्लीट करून दाखोवची. बाकी सोडूनच ती इंटरनल रोड इज नॉट पॉसिबल टू कंप्लीट बिफोर मार्च 2022. ताणें कितलेंय जरी सांगलें, कारण मुख्यमंत्र्याच्या विधानसभेतल्या स्पिचीत खुद्द मुख्यमंत्र्यान बरयल्लें की 2021 डिसेंबर पर्यंत, म्हणजे ते स्पीच ताणें केल्या तातूंत 4च म्हयने म्हटले. हांव पूण 4 म्हयने हांव पावसाचे काडटा आनी 4 करता की गोंयचे सगळे रोड हॉटमिक्स आसतले म्हणून. हांव परत चॅलेंज करता. आणि जशें ताणें मायनिंगेक कितें उलयलां 3 म्हयन्यांत आपूण सगळें मायनिंग करता, ताणें जर गोंयचे रोड जानेवारी न्हय फेब्रुवारी, तागेलो टर्म फेब्रुवारी सोंपता, फेब्रुवारी पर्यंत सुद्दां जर केले आसत ताका जाहीर पाठिंबा आमी दिता. इतली कापासाद आसा आमकां गोंयचे सगळे ते मागीर पळया. तो जाहीर पाठिंबा आमी ताका दिता. ताणें 28 फेब्रुवारी पर्यंत गोंयचे सगळे रोड जे आसा, रुरल, मेजर डिस्ट्रिक्ट ती सुद्दां नांवां ताका येता काय म्हाका खबर ना. त्यानंतर स्टेट हायवेज, त्यानंतर नॅशनल हायवे अँड नॅशनल हायवे कनेक्टिविटी, इंटरनल रोड बेस्ड ऑन CRF, हे सगळे रोड जर ताणें कंप्लीट केले जाल्यार ताजो नक्कीच आमी ताका पाठिंबा दिला. ताका पाठिंबा दिला. युती करून तांकां कळ्ळें. युती करून ना युती करना आमी. युती करना हें हांवें काल सांगलां आनी आज चेंज जावंक शकना तें. हांव हॉटमिक्साचेर उलयलां. ताका पाठिंबो कंप्लीट जाले नंतर दिवपाचो आसा. सो ताणें कंप्लीट करचो पाठिंबो. कसलो पाठिंबो तो त्या कुर्टी फोंडा जोरान काम चल्लां हॉटमिक्साचें. म्हाका दिसता हांगा कॉन्ट्रॅक्टर आसा बरेच जुने, हांवूय तातूंतलोच एक, आनी गव्हर्मेंट